देवा तांकां मुखेल आसता, गोंयची जनता तांकां मुखेल आसता. तांची विचारधारा जी आशिल्ली पळय ती खूब बाबतींत वेगळी आशिल्ली आनी अशी एक गुणी आमच्या सुपुत्राक, गोंयच्या सुपुत्राक जी ताच्या निधना नंतर जी तकली जाल्ली आसा पळय ती भरून येवपाक खूब वेळ जे शक्य जावचें ना. सरान सांगलें आत्तां येवं नाका रे, आमी मेळोंक येवपा सोडी. एक गुरू पौर्णिमे दिसा आमी मेळुया, ही वाक्य मात सगळे उरलें तकलें. आनी आतां हे अशें मेळप जातलें हें आमी विचारय करना. अध्यक्ष प्राध्यापक गोपाळराव मयेकर यांच्या निधनाने गोव्याच्या राजकीय क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रात तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रात फार मोठी हानी झालेली आहे. उत्कृष्ट राजकारणी आणि जेणे शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र या सगळ्या क्षेत्रांचेर ताचो गेली अनेक वर्सां प्रभाव दिसलो. एक ज्ञानेश्वरीचे गाडे उपासक, अभ्यासक, प्रचारक